पहिले म्हणल्यार ह्या निमतान आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आणि तसेच अमित शाहजी जे.पी. नड्डाजी आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें हांव अभिनंदन करता। आमी एक उतर दिल्लें आणि एसटीच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भांत मुख्यमंत्र्या सकट बाकीचे सगळे खासदार आमदार हे सगळे फाटले वर्स देड वर्सभर प्रयत्न करीत आशिल्ले, फाटले आनी एक वर्स प्रयत्न करीत आशिल्ले आणि मागणी सुटावी जावची म्हणून तांचे पाठपुरावो केल्लो। म्हाका सगळ्यांत बरें दिसलें की पयर तें लोकसभेनी पारीत जालें आणि आतां राज्यसभेनी पारीत जालें आणि काँग्रेस कितले एसटीच्या विरोधान आसा, आरक्षणाच्या विरोधान आसा तें आयजी बी तांणी दाखोवन दिलें। म्हणजे तांकां वॉकआउट तांणी जो केलो तोच एक प्रकारचे तांचो स्टँड हाजेर कितें आसा तो दाखयता। आणि म्हणून पयलींच्या वेळाचेर कशे पास जाल्ले बरोबर अशे दावट येवन क्रेडीट घेवपा खातीर आपल्यानच केल्ले भशेन दाखोवपाचो प्रयत्न करता। म्हणजे भितर पार्लिमेंटान विरोध करप, बोवाळ घालप आणि बील पाड घालप आणि तें बील जावचें ना हाचो प्रयत्न करप। आणि तरी आसतना भारतीय जनता पार्टीन आपल्या बहुमताच्या आधाराचेर जर पास केलें जाल्यार मागीर हांवय कशें केलें आणि आमी कशें केलें तें दाखोवपाचो प्रयत्न करप। काँग्रेसचे आनी ऑपोजिशनाची एक चाल ती सगळे आतां देशभर सगळ्या लोकांक खबर आसा। आयजी बी राज्यसभेनी होच प्रयत्न जालो आणि ते वॉकआउट केले। तांणी ताका एसटीच्या हातूंत तांकां इल्लोय मोग ना हें तांच्यांनी परत एकदां अंडरलायन करून दाखोवन दिल्लें आसा। आणि तांणी जो लढो दिल्लो आसा, जे मुळावे जे लोक आसा तांकां आतां ह्या निमतान भितर न्याय मेळिल्लो आसा। तो न्याय भारतीय जनता पार्टीनच दिल्लो आसा। टायम एंड अगेन वी हॅव प्रूव्ड की वी आर विथ ओबीसी, वी आर विथ एसटी, वी आर विथ एससी, बारीक लोकां बरोबर आमी आसा आणि ते प्रूव्ह केलां। म्हणजे रिजर्वेशन बाकीचें आसतालें तें आसत, बाकीच्या संदर्भांतले अनेक येवजण्यो आसत, स्किमी आसत। म्हणजे रायट फ्रॉम द डे वन मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री जाल्ल्या पासून आयच्या दिसा पर्यंत जे जे कितें रिफॉर्म्स जाल्ले आसा त्या रिफॉर्म्स आमकां दाखोवन दिता समाजाचे बद्दल। आणि म्हणून एकदां परत एकदां होच निमित्तान हांव सरकाराचें अभिनंदन करता आणि त्याच बरोबर आमच्या एसटी भावांचें बीन अभिनंदन करता आणि तांकांय बीन तांच्या प्रगतीच्या मार्गान भितर आनी एक नवीन एवेन्यू, नवीन वाट तयार जाल्ली आसा आनी तांच्यान मुखार वचपाचें आणि अपग्रेडेशन जें म्हणटात आणि तो बदल जो आसा तो हातूंतल्यान दिसून येतलो।